बाब म्हापशेच्यान साजू मालवणकरान आतां फोन केल्लो तो म्हणटा कितें ताचो प्रश्न खरोच मनात घेवपासारको विचारान घेवपासारको तो म्हणटा म्हापशेकार जे आपलो धंदो करतात जो म्हापशेकार जे शॉपिंगाक येतात तांकां भायरसून येवन जे फुटपाथार बसलेले लोक आसात ते आडयतात आनी आपल्या खरी ही परिस्थिती खरी आसा. म्हाका जबाबदार कोण ही परिस्थिती हाका जबाबदार कावन्सिलर म्हापशा म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलर आहा पळय तांचे बाजारान खूब इंट्रस्ट आहा. थोड्याच कावन्सिलराचे बराच इंट्रस्ट आहा. बाजाराची कमिटी केल्या तांणी एक कावन्सिलर ताजो हेड आनी बाकीचे मेंबर आसात. इन्स्पेक्टर आसात म्युनिसिपालिटीचे ते इन्स्पेक्टर आसा पळय ते कांयच काम करिना. ते भायले कोण लोक आसात तांकां आसरो बरो दितात. म्हाका आनी एक विशय मांडपाचो आसा. जो सोपो फारीक करता त्या सोपो फारीक केल्या उपरांत कांयच रिसीट ना. रिसीट जो दिता म्हणजे गिरायकाक खबर ना की हो सोपो फारीक करता काय कितें. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसा ह्या विशयाचेर आमदारान एमेंडमेंट हाडपाक जाय. मार्केट भितर कशें चलपाक जाय. देर इज नो गायडलायन. पेडणे फाटीं प्रॉब्लेम जालो. 5 रुपयाचो सोपो 15 रुपया जालो. मागीर देर वॉज अ प्रोटेस्ट. डीएमएन मागीर तो रिजेक्ट केलें. सो सोपो कितलो घेवपाचो. तो सोपो घेतल्या उपरांत तो रेजिस्टर्ड वेंडर म्हणून तेका कितें तरी बोर्ड तरी आसपाक जाय. सोप्याचो हे व्यापार कसो जाला. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मार्केट एक्सपान्शन ऑन दिस इश्यू. सोप्याक लिमिट सजेशन कितें आहलें ते पळय बिल्डिंगा सायडीक बांदतात थंय एक्सपांड हे एक्सपांड जावचे भशेन भाजीवाल्यांक थंयच बसयतात. जाणट्यांक चलोंक जायना ते म्हणटात हे कोणाक लागलो जाल्यार तो झगडोंक येता. हे कितें करतात एकाच थंयच जाग्यारूच सगल्यांक घालूंक सोदतात आनी तेणे दुसरे सायडीक बिल्डरांक दितात. ओके सो तांकां अल्टिरियर मोटिव्ह आसा कावन्सिलरांक. फोन येता पळोवया. हॅलो हॅलो हांव किशन उलयतां. एक मेन मुद्दो म्हणल्यार मुणकारांचो आसा. जे लोक मुणकार म्हणून रावतात ते आतां पळय गोंयांत लिबरेट 50 वर्सां जालीं पण ते अजून काय लिबरेट जायना. तांकां टॉयलेट फेसिलिटी ना वॉटर फेसिलिटी ना. पण जे कम्युनिटान लँड आसात तेजेर हांगा मायग्रंट हब जाल्ले आसात आनी पंचायत मिनिस्टर तांकां एनकरेज केल्या. पण हे जे लोक आसा पळय हेंचे कोणूच आयज पासून चिंतिना. आनी हे सगळी शेतां बितां आहा पळय ती भरिला ते घाटी येवन आनी तो तिलारी कॅनलाचे जे उदक घेवपाचें आहा पळय ते कितें भितर तरी म्हाका कांय समजना. बरें कळ्ळें. ओके मायग्रंट्स आर एन्क्रोचिंग द फील्ड. ओके ओके हांवें रेस केल्लें की मोती दोंगर सगळे विलेजींनी करतात वोट बँक करपाक म्हण. हो पळय तो सांगता. आनी इलेक्ट्रोल रोलार न्ही एनओसी हाडनासतना डिस्चार्ज लेटर दुसऱ्या स्टेटाचे हाडनासतना तांकां इलेक्ट्रोल रोलार घातल्या. ते आमी काडलेले पासून आहात. इलेक्शन कमिशनाकूय बरयल्ले आहा की तांकां वोटींग ना. आनी हे सोशल प्रॉब्लेम जाला थंय. संडस ना हे ना ते ना. एक विलेजीन ताणें मोती दोंगर केला. आनी एक विशय मांडपाचो आसा तो असो. आमकां गोंयान लेबर क्लास जाय बिल्डिंगो बांदपाक. आमकां घरां फ्लॅटान कोण रावता ते सगळे धुवपाक कपडे धुवपाक मनीस जाय. तर विशय कितें आसा प्लॅनिंग असो जावपाक जाय की हे लोक खंय रावतले. जेन्ना हे लोक येतात रावपाक मागीर आमी मोती दोंगर म्हणटात. पण म्हाका दिसता प्लॅनिंग प्रोसेसा भितर जे लोक आपले सर्विसीस आतां पळय गांधी चौका कडेन वचत जाल्यार इट इज अ लेबर मार्केट. सो हाय लेवल थिंकिंग शूड बी एक्झॅक्टली. सो मार्केट द इश्यूज ऑफ म्हापसा are specific but also general. So the MLA has the responsibility to put it before. हे लेबर येता पळय तो आमकां जाय गरज आसा लेबराची. प्लीज. हॅलो हॅलो येस आमचे हांव विलास केकर उलयतां. हां सांगा. हाल्दोनच्यान. आमचे हाल्दोनचे मार्केट सारकेच म्हणलेले आहा. मार्केटाक पंचायत जाल्यार कांय पळयत ना. आमच्या आमदारा वरवीं रोड बरे आहले पार्क बी सगळे भुरग्यांक म्हणल्यार मार्केट सारकेच ते पडोंक पावला. कोण भितर वचपाक सुद्दां भियेता मार्केटान. तुवें नागरीक म्हणून कितें प्रयत्न केलो. तुवें नागरीक म्हणून कितें प्रयत्न केलो. आमी खूब फाटी ग्रामसभाक बी प्रपोजल घातला. म्हणल्यार ग्रामसभा पळयत ना. बरें ओके करता करता म्हणटा आनी कांयच ना मार्केट. ओके रुई बाब सांग तुजे पळय हे आल्दोना तो म्हणटा न्ही की पंचायतान लोक आहा तो पळयना म्हणटा. हे आल्दोनात न्ही. हे आल्दोना मयड्या बस्तरा कित्याक सेक्रेटरी पळय आहात तेंचेर कंट्रोल धरून आसतात. कोण आमदार सगळे ते सांगता ते प्रमाणे. सो लोकांचे पळय कितें प्रपोजल आहा ते कांयच घेनात. एक आरटीआय पासून घालची जाल्यार कांयच ग्रामसभान पासून येयले तर ग्रामसभा आपणाची लॉबी करतात. सो लोकांचो इंट्रस्ट तांकां पडलेलो ना. इफ वी टेक इन टू कन्सिडरेशन ऑल आवर डिस्कशन टील नाव एंड ऑल दोज फोन कॉल्स वी फाइंड दॅट
people are like not only restricted to Mapsa because Aldona TV Mapsa is expanding. Expand जायत चल्ला. So capture करता हेजो भाग तेजो भाग. So तेजेर तुम्ही म्हणजे गावच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येऊन आमदारांक घेऊन कितें तरी करपाचें हाजे बद्दल तुमचें कितें? ना तेच म्हणटा म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सां जे फुडें आमकां वोटरांक एक इम्पॉर्टंट विशय आसा तो कन्सल्टेशन एंड आय थिंक दिस इज अ रायट टायम. People also are voicing their opinion. So, demand to the MLA to hold consultations so that all these issues, it is how market should be there, how the bypass should be there. ह्या सगळे विशयाचेर भासाभास जावन आनी तालुका लेवलाचेर कन्सल्टेशन जावपाक जाय अँड इंटरॅक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. म्हाका दिसता हें गरजेचें. आमदारान एक विजिलन्स कमिटी कशें डेव्हलपमेंट कमिटीचे फॉर्म करचे तातूंत कोण घालप NGOचे सोशल एक्टिविस्ट इंजिनियर घालूंक जाय, डॉक्टर्स घालूंक जाय, एज्युकेशनिस्ट घालूंक जाय, अशे लोक घालून ते कमिटी करचे आनी तांचे कडसून फीडबॅक घेवचे. तांचे कडसून एक्सपर्ट जाय न्हय. म्हाज्या सारकेलो मनीस समज म्हाका कळना इंजिनियर समज कोण आसा ताणें सांगूं येता कशें बाबा डेव्हलप करप म्हापशां. हांवें सजेशन केलें म्युनिसिपालिटीक की 50 years तुमी म्हापशेचो प्लॅन करा फुडलो म्हणून मास्टर प्लॅन फॉर नेक्स्ट 50 years कितें तो थंयच धूळ खाता. आमी मेमोरेंडम दिल्लें 50 years जो प्लॅन करा तातूंत तुमी दाखया 50 वर्सान म्हापशें कितें जावंक जाय, म्हापशान कितले पार्किंग कितले व्हेकल जातले, हें कितलें जातलें, लोकबस्ती कितले जातली, खंय खंय डेव्हलप करा, रोड कितले जाय ताजे कांय विचार जावंक ना. म्हापशां जाल्यार फक्त कॉन्क्रीट जंगल बिल्डिंगो आनी ताजे शिवाय परत कांयच जावंक ना. वेळ एक्चुअली सोंपत आयला. सो थोडक्यान म्हणजे समरायज करपाक तुम्ही एक मिनिटात आपल्या अर्ध्या मिनिटात काहीतरी शेवटचं जे काय तुम्हाला वाटतं तुमच्या मतदारसंघात काय मुख्यत्व गरज आहे? आता मुख्य सांगितल्याप्रमाणे जे आता हेल्थ सेंटर आणि रस्त्याचे प्रश्न जे मांडलेले आहेत मला वाटतं मतदारांनी आता योग्य विचार करून आता निवडणूक येणार आहे सद्विवेक बुद्धी जागृत ठेवून योग्य उमेदवाराला निवडून दिलं तर त्यांची सगळी कामं व्हायला काही हरकत नाही. म्हजें सजेशन आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलें एग्रीकल्चर आमचे बांद खाजना सांबाळूंक जाय आनी ते रिजनल प्लॅन 2021 ते रस्ते व्हडले करूंक दिवंक फावना. बिल्डिंगाची हायट कंट्रोल करूंक जाय. सो ग्राउंड+1 बांगलो बांदतात तशे लोकांक हेल्थ केअर जाय आनी ही फॅसिलिटी लोकांच्या घराक पावूंक जाय. वॅन आसूंक जाय, डॉक्टर आसूंक जाय, तें आसूंक जाय आनी सेक्युरिटी आसूंक जाय. आनी म्हणलां तशें एक लेबर पळय हाडटा ते लेबर तांकां वोटर करूंक फावना NOC हाडल्या शिवाय तांकां एक सेपरेट प्लेस आसूंक जाय खंय दवरतात तशें. आमकां म्हापशान मुख्य म्हणजे रवींद्र भवन जाय एक, आमकां जाय रस्ते म्हापशान नवीन रस्ते जाय आसा ते न्ही नवीन रस्ते जाय, गार्बेज प्रॉब्लेम आसा, मार्केट जावंक जाय आनी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कंपल्सरी जायच आमकां. ओवरऑल अबाउट ऑल दीस 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हाका दिसता विशय असो आसा की लोकशाही फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार मतदार जे कोण आसा तेंचे इन्वॉल्वमेंट चड गरजेचें आसा. आनी हे फुडल्या 5 वर्सांनी जर हो कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस जर आसा आनी जसो प्रुडंटान हो प्रोग्राम केला म्हाजो रिक्वेस्ट आसा वर्साचे वर्सा हो प्रोग्राम करचो न्हय फक्त 5 वर्सांनी. आनी म्हाका दिसता हय जे करीत 6 महिन्यांनी केल्यार जाता हें बरें जातलें. रिव्हिजन ऑफ द होमवर्क अँड द पोर्शन वीच इज देयर फॉर द MLA. आनी अवेअरनेस जाता लोकां भितर. तर आयची चर्चा हांगा सोंपोवचे पयलीं एक सुचोवणी केल्या रोलंड मार्टिन्सान की आम्ही जी मतदार राजा कार्यावळ 5 वर्सांनी एकदा करता ती ऍटलिस्ट वर्साच्या वर्सा तर रुई म्हणटा 6 महिन्यांनी करची. पण आम्ही विधानसभा वेंचणुके भायर जेन्ना म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन जाता तेन्नाय करता. ती पंचायतीच्या वेळार ट्राय करूं येता. जर असो सहभाग बरो जालो लोकांचे जर अशें सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार लोकांच्यो समस्या सोडोवपाक लोकांक मदत करपाक आमी वावुरपाक सतत तयार आसतले. तुम्ही आमच्या स्टुडियोन येवन आमकां आयज खूब मोलादीक म्हायती दिली त्या खातीर तुमचें देव बरें करूं. आणि आमची ही कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं तुमकां एक याद करूंक सोदता की फुडली आमची लायव्ह मतदाराच्या कार्यावळ येता त्या शेनवारा म्हणजे परवा 18 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 6 वरांचेर जातली. तो पर्यंत असोच तुमचो आमकां सहकार्य आसूनी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.